आमी आमची शेकां स्कुली बंद जाली आनी शेकां मोडली आमी आनी वो लोक थोडो आमच्या किचनात हाडलेले आनी किचनान भितर रावता लोक. आतां 31st इज द लास्ट डे आमकां शेकां बंद करपाक. 31स्टाक तूं शेक बंद केलें जाल्यार रावपाक खंयचरूच दुकान आसना. ताका लागून आमकां जाय आसले हे भुरगे एकवार आनी घरा गेलेले. आमी आतां फिगर काडला सगलो. वेस्ट बेंगाल 1500 ऑलमोस्ट 40, ओरिसा ऑलमोस्ट 850 आहा. सो हे दोन स्टेट मेन आहा. उरलेले सगल्यो स्टेटीचे आमचे लोक स्टाफ आहा. हेंकां आमी घरा घालपाक ट्राय करता. जेन्ना आमी सीएमाक विथ मायकल लोबो आमी सीएमाक मेळपाक गेले, सीएमान सांगलें हांव तेंची सगळे ट्रेन्स येवंक ना आनी जर तुमकां जर जाता घडटा तुमी फारीक करात, आपूण ट्रेन दिता तांकां भुरग्यांक वचून. सो आमी शेफ ओनरांनी रेस्टॉरंट ओनर्स, हॉटेल ओनर्स, हॉटेल ओनर्स आनी वॉटर स्पोर्ट्स आनी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमच्या स्टाफाचे पयशे काडले आनी आयज हांवेनूच तांकां हांगासर मायकल लोबोच्या ऑफिसाचे भायर सांगले की आमी कलेक्शन करून वी हॅव टू गो एंड डिपॉझिट द मनी म्हणून. पूण ही मेसेज व्हायरल जाली. आमी कोणूच दुसऱ्या लेबरांचे कोणाचे पयशे कलेक्ट करपाक कोणाचेंच आमचें इंटेन्शन नासलें. कित्याक आमी आयज आयकलां विडियो सर्क्युलेट जाता की कलेक्टराच्या फुडल्यान मायकल लोबोन पयशे मागले. मायकल लोबोन कोणाचे पयशे मागूना. आमी खूब शेफ ओनर्स, रेस्टॉरंट, वॉटर स्पोर्ट्स, 5 स्टार, इवन इन्क्लूडिंग 5 स्टार hotels have contributed money for the staff to send them home. सो हितून हांव इतलें सांगता, हितून कोणाचे सरकाराच्या हितून येना, पूण आमचे ओन पयशे काडून आमी हेंचे गेला आनी खंयच्याच डेली वेज लेबरर आहा पळय तेंचे पयशे घेवंक ना आमी. पूण तांकां सांग जर तुमकां जर जायना फारीक वचपाक न्हू आमी आमचे जागो घालूंक धाडटा सांग द सॅलरीज एंड वी आर फिडींग देम. सो 2 म्हयने तांकां आतां आमी पागां घालता प्लस जेवण हाडून दिता आनी तरी तो आतां वचोना घरा आनी 1 म्हयनो 2 म्हयने उरतले आमी. ताका लागून आमचो डिमांड आसलो सीएमाचेर तांकां जाता तितले ट्रेन घालात आनी तांकां घरा वचून तेंचे पयशे वचपाक आमी फारीक करता. सो इट इज अ बीग बर्डन फॉर अस. कित्याक ते गरीब भुरगे ते आमचे कामाक आहा, तांकां हेल्प करपाक लागून आमी पयशे दिवन तांकां भायर धाडून करता. 15 दीस फाटीं आमकां मेसेज येयली की बेंगल, ओरिसा, झारखंड, यूपी ट्रेन वचना म्हणून तेमच्या गव्हर्मेंटान कांयच करूंक ना म्हणून. तेन्ना हांवें आमचो जनरल सेक्रेटरी जॉन लोबाका फोन मारलो. कशे भाशेन जाता ते भाशेन मायकला लागीं अपॉयंटमेंट घे, मायकला लागीं उलया, मागीर सीएमा बरया. मायकलान आमकां सीएमा बरयलें. मायकलाक इतलें सांगलें जरी तर गव्हर्मेंट तरी अरेंज करिना जाल्यार पयशे आमी फारीक करता, तुमी पासून कांय करूं नाका, हालीं आमकां ट्रेनी अरेंज करून दिया म्हणून. कित्याक आमकां खबर आसा हे सिजन एक सर काबार जालें की आमचे भुरगे घरा वचपाक सोदता आनी आयज ते आमचे लागीं येवन रडटा. तेच न्हू दुसरे पासून येवन आमकां सांगता कशे भाशेन आमकां घरा धाड. आनी हे पयशांचे कलेक्शन जे आमी शेक ओनर्स जावं प्रायवेट शेक ओनर्स, बीच शेक ओनर, प्रायवेट शेक ओनर, रेस्टॉरंट ओनर्स आमी कलेक्शन करपाक गेला. हातूं मायकल कित्यातूच ना. मायकलान ना म्हण पयशांचे आमकां सांगोंक ना, कांय सांगोंक ना. हे आमी सांगलां आनी इवन सीएमाक आमी सांगलां आमकां ट्रेनी अरेंज करून दी, पयशे आमी दिता म्हणून. मायकल लोबोच्या ऑफिसा भायर पळय लोक भरलेलो. दे आर नॉट फ्रॉम दीस 1550 चे स्टाफ आहेत. तेचे भायले सगळेचे पळय हांगासर कालांगूट, कांदोली मायग्रंट्स आहा फ्रॉम ओरिसा मोर दॅन 5000 भरलेले. सो हेचे भायर हांगासर इतलेच एरियान आनी इतले हजारांनी लोक आहा. फूल गोंयान भरपूर आसतले. तर आमची विनंती आहा गव्हर्मेंटाक मातशें आमची ट्रेनिंग कर आनी तेंचे श्रमीक ट्रेनिंग मातशें अरेंज करून आमची. See, migrants come over here as far as work is concerned. That is in hotel industry, shacks, water sports, all tourism related activities migrants are here. Construction related activities migrants are over here. They come in search of job from other states. They only come and stay temporary over here once in a year for one month or 2 months. They go back home, 1.5 months max for 1 month, and then they come back. So they are the main people who come in search of jobs. The way we go to Dubai, the way we go to Kuwait, the way we go to Muscat or other Middle East countries, the same way they come from other states of India to work in Goa in search of jobs. Do they feel insecure in Goa now? They are not feeling insecure.
They are feeling that the entire country is in a lockdown. There are no more job opportunities right now in Goa. Hotel industry is shut. The construction industry has actually come to a halt. Very few here and there small house repairs are going on. So what they are thinking that we have to go home because there is plenty of food in their house because they are originally they are farmers. So they have food grains, they have onions, potatoes or whatever it is. म्हणजे तेंच्याकडे हे वस्तू आहा सो ते उपाशी तरी उरचे ना. गोंयान right now they are depending on government cooked food because they don't have money. And we have even made arrangement for West Bengal. If somebody doesn't have money, we are ready to contribute. But तेंका असो न्ही एकदा instead of they roaming here and there, loitering around, सांजे कॉप मारले, आमच्या गोंयकाराकूच फाल्यां त्रास जातले.